नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। म्हादय ट्रिब्युनला मुखार सुनावणी सुरू। विर्डी सावन उदक वळोवपाचें काम बंद दवरचें ट्रिब्युनलाचो महाराष्ट्राक अंतरीम आदेश। गोंयाक थाकाय, म्हादरेच्योय चल्ल्या सुनावणी। गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड केलो खरो, सरकारान धोरणूच अधिसूचित केल्लें ना। कोण काना मनारूय घेना। गुंतवणूक बोर्डा विशीं उपरासलो कायद्याचो प्रश्न, धोरणाचे वराती फाटल्यान घोडे। सडा जेलींतल्यान नुवें चोरयेचो प्लान करपाक वापरिल्लो मोबायल जेलींतल्यान गायब। जेल अधिकारी गुन्यांवांत सामील आसात असो पुलिशेक दुबाव। पुरावे नश्ट करपाची केस घालपाची तयारी। हरमला ट्रक आनी मोटरसायकलीच्या एक्सिडेंटांत दोगां तरणाट्यांक मरण। ट्रकाक ओव्हरटेक करतना मदीं आयलो सुणो। मोटरसायकली वयलो ताबो गेल्ल्यान चलोवपी ट्रकापोना। गुड्डुलसांवां करपाक गुंतवणूक धोरण अधिसूचित केल्लें ना। प्रमोशन बोर्ड करून पयशे उखलपाचो यत्न। राष्ट्रवादीचो सरकाराचेर आरोप। प्रुडंटान उद्देग खात्याचो कारभार केलो एक्सपोज। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रान विर्डीचें उदक वळोवपाचें काम बंद करचें म्हूण म्हादय ट्रिब्युनलान अंतरीम आदेश दिला। बुधवारा सावन विर्डी धरणाचे केशीचेर सुनावणी सुरू जाली। एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत ट्रिब्युनलान गोंयाक थाकाय दिवपी हो आदेश दिलो। बुधवारा सांजे मेरेन म्हादय ट्रिब्युनला मुखार गोंय कर्नाटका मदल्या म्हादय वादाची सुनावणी जावं येता। म्हादयची गोंयांतली लांबाय 52 किलोमीटर न्हय 76 किलोमीटर म्हूण गोंयची टीम ट्रिब्युनलाक कळोवपाची आसा। विर्डी धरणाच्या उदकाच्या केशीचेर बुधवारा दिल्ली म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट सुरू जालें। गोंयचो एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन गोंयाचो आर्ग्युमेंट घालो। आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत ट्रिब्युनलान अंतरीम आदेश दिला। महाराष्ट्राक सध्या विर्डीचें काम बंद करपाचो आदेश दिला। गोंयाक तातले तातूंत थाकाय मेळ्ळ्या। विर्डीच्या वादाची सुनावणी चड करून ब्रेस्तारा मेरेन चलतली। गोंय आनी कर्नाटका मदीं म्हादयच्या उदकाच्या वादाचेर आज दिल्ली म्हादय ट्रिब्युनला मुखार सुनावणी जावं येता। गोंय सरकारान म्हादयचो अभ्यास करपाक नेमिल्ल्या एजन्सीच्या सर्वेंतले म्हत्वाचे मुद्दे घेवन सरकार म्हादय वयल्या अर्जांत दुरुस्ती करतलो। सरकारान अभ्यास करपाक नेमिल्ल्या एजन्सीच्या सर्वेक आदार धरून गोंयची कायदे तज्ञांची टीम ट्रिब्युनला मुखार बाजू मांडपाची आसा। गोंयांत म्हादयची लांबी 52 किलोमीटर न्हय 76 किलोमीटर म्हूण म्हायती नवे सर्वेंत मेळ्ळ्या। ही गजाल गोंयचे नजरेन म्हत्वाची। विर्डी उदक वळोवपाचें महाराष्ट्रांतलें काम ट्रिब्युनलान बंद केल्ल्यान सध्या गोंयाक विर्डीचे बाबतींत मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। म्हादय वयले कर्नाटकांतले कळसा बंडूर प्रकल्पाचें कामूय ट्रिब्युनलान बंद उडयलां। आतां मेरेन तरी ट्रिब्युनला मुखार सुनावण्यो गोंयाक जाय तश्यो चल्ल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गुंतवणूक धोरणा खाला सरकारान गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड केलो खरो, मात 7 म्हयने जाले धोरणूच अधिसूचित केल्लें ना। गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डाची अधिसुचोवणी मात सरकार पयलींच काडून मेकळो जाला। सरकारान गुंतवणूक धोरणांतल्यान गोंयकारांक 50,000 नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिलां, मात धोरणूच अधिसूचित नाशिल्ल्यान प्रमोशन बोर्डाची कायदेशीर गत कितें ताचेरूच प्रस्न उपरासला। उद्देगीक गुंतवणूक धोरणाचे बाबतींत सध्या सरकाराचे वराती फाटल्यान घोडें चल्लां। पळयात रिपोर्ट। गोंयांत चडांत चड गुंतवणूक हाडपाक बीजेपी सरकारान धोरण केलें खरें। तातूंत गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड करपाची तरतूद केल्या। त्या बोर्डांत 5 मंत्री आनी बाकीचे अधिकारी आसात। गुंतवणुकीचे सगळे प्रस्ताव हो बोर्ड थेट हाताळटलो। स्थानीक संस्थांक विचारपाची गरज उरची ना। 18 जून 2014 केल्लें हें धोरण सरकारान अजून अधिसूचित केल्लें ना। मात त्या धोरणांतल्यान तयार जाल्ल्या गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डाची सरकारान रोखडीच अधिसुचोवणी काडली। ह्या धोरणांतल्यान सरकारान कितलींशींच आश्वासनां दिल्यांत। गुंतवणूक धोरणांतलीं आश्वासनां: 5 वर्सांत 25,000 कोटींची गुंतवणूक, फुडल्या 5 वर्सांत 50,000 नोकऱ्यो, उद्देगांक बऱ्या दर्जाच्यो साधन सुविधा उबारप, उद्देगांक 24 वरां वीज पुरवण। सरकारान गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड केला पयलीं धोरणाचे बाबतींत मात अजूनय कायदेशीर नजरेन खंयचे खंय कांयच ना। गुंतवणूक धोरणूच अधिसूचित नाशिल्ल्यान उपरासले प्रस्न: धोरण अधिसूचित नाशिल्ल्यान दिल्ल्या आश्वासनाक सरकार जबाबदार आसा काय कितें? धोरण अधिसूचित नाशिल्ल्यान गुंतवणूक प्रमोशन बोर्डान घेतिल्ले निर्णय कितले कायदेशीर? धोरण अधिसूचित करपाची गरज ना जाल्यार मायनिंगा सारकिलें धोरण कित्याक केल्लें?
सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गुंतवणूक धोरण अधिसूचित करपाची सुचोवणी कांय अधिकाऱ्यांनी वरिश्ठ अधिकारी आनी मंत्र्यांक केल्ली, मात कोणूच तें काना मनार घेना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हरमला मंगळारा सांजे जाल्ल्या एक्सिडेंटांत दोगां जाणां गेलीं. उगवेचे 20 वर्सांचे दिपा महाले आनी मेणकुरेचो 25 वर्सांचो प्रतीक शेटयेक ट्रका पोंदा चिड्डून मरण आयलें. दोगांय मोटरसायकली वयल्यान वतालीं. मोटरसायकलूय स्पिडीर आशिल्ली. ट्रकाक ओव्हरटेक करतना मदींच सुणो आयलो. ताका लागून खंय मोटरसायकली वयलो ताबो गेलो. प्रतीकाक आगताक मरण आयलें. दिपा महाले हॉस्पिटलांत व्हरतना सोंपलें. घेवया एक विराम.